मुरगांव पालिकेकडेन एकच कटर आसा. रोटेशन पद्दतीन हो कटर आमी वापरतात. तौक्ती चक्रीवादळाच्या वेळार शमी साळकाराच्या प्रभागात पडिल्लीं झाडां कातरून उडयली. हें ताका खबर ना काय कितें असो प्रश्न विचारीत मुरगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर कासकारान नगरसेवक शमी साळकाराचे आरोप फाफडून उडयले. वास्कोत झाड पडून 7 गाडयांचे लुकसाण जाले. ह्या वेळार शमी साळकार आणि दाजी साळकारान मुरगांव पालिकेचेर आरोप केले. धोकोदायक झाडां कातरपाक पालिकेचे सहकार्य मेळना असो आरोप शमी साळकारान केल्लो. हे आरोप नगराध्यक्षान भायर मारले. म्हटल्यार तेचे गार्डनान ते सायक्लोनान सगळीं झाडां पडलेली ती तेका गार्डनान ती क्लियर केली आमी. तेचेच न्हू काम तेचेच हेल्प केल्ल्या भशेन जाला न्हू. सगळे गार्डनान आसली झाडां कट केला ती तेका ना म्हटल्यार 4 दीस थंय घातला आमी ट्री कटर. ते क्लियर केला. मागीर हॉटेल लापादा कडेन झाडां आसली ती क्लियर केला. तेचेच काम आसलें तेकाच हेल्प केल्ल्या भशेन जालें न्हू. आनी तो ब्लेम करता आमकां. ते म्हाका बरें दिसना तशें ब्लेम करतात. कालचें झाड पडलां तें अनफॉर्च्युनेट. आमचे कॉन्सिस्ट ऑफ 25 वर्साच्या एक कॉन्सिलराक सुद्दां तीन दीस दिले जाल्यार 75 डेज जाता. हांव बसून 3 म्हयने जाल्ल्या. म्हाका सगळ्यांक सांबाळून घेवपाच्या. हेका मागीर सायक्लोन जालें. सायक्लोनान झाडां पडल्या ती क्लियर करची पडली. तेका लागून आमकां ट्री कटर यूज करचो पडलो. हे आमच्या कडेन एकूच ट्री कटर आहा. तो तशें म्हणटा जाल्यार तेचें हांव काम वास्को सिटी हेचो कावन्सिलर म्हणून तेका ना म्हटल्यार तेचें काम केलें तेका कांयच खबर ना. तो म्हाज्यार ब्लेम घालता जाल्यार. काशी डेरी फुडल्यान गटार चॅकअप जाल्लो रेनी सिजनान तो काडलो. ती माती भरून येयली. परत तळवली हॉस्पिटला फुडल्यान माती गटार चॅकअप जाल्लो ती भरून येयली. हितून पोर्ट इन्स्टिट्यूटा कडेन सगळे माती भरलेली सप्ताक लागून ती क्लियर केली. हे काम कोणचें? हे तेकाच हेल्प केला न्हू हांवें. तो म्हाका ब्लेम करूंकच शकना. तेका लेबर दिना कटिंग दिना म्हणून. हे सगळें करून जर अशें हें करता तेचें चॉयस तो. हाचें कांय ना तशें. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.